आमच्या महागोडा पिळगाव या गावात गेल्या वर्सा पावसान जो फ्लड जालो म्हणजे फ्लड लायक सिच्युएशन आसलें ते 5-6 दीस तशें आसलें. म्हणजे उदक जे भरलेलें आनी उदक पावसाचें उदक आनी भरते हे उदक गॅक जाल्ल्या कारणान ते तशें उरताले. आनी हेजो शोध घेवपाक लागून आमी ह्या वर्सा हेजेर राहत कार्य सुरू केल्लें. त्या अनुशंगान हांवें WRDक पयलीं कॉन्टेक्ट केलें आनी WRD कडसून आमकां अशी सूचना येयली की हे सगळें कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या मॅटरान येता म्हणून हांवें मागीर कॅप्टन ऑफ पोर्टाक कॉन्टेक्ट केलो आनी सगळी पाहणी केली काल. म्हणजे फ्लड येता आनी ते उदक कित्याक रिलीज जायना हे पाहणी करपाक लागून आमच्या कडेन कॅप्टन ऑफ पोर्टाचे मनीस आसले आनी आमचे पंचायत मंडळ आसले आनी ग्रामस्थ आसले. आतां ते पळोवंक गेल्यार आमकां अशें दिसलें की जो ड्रेन पॉयंट आहा थंयसून बागवाडा पिळगांव ह्या शाळेक GPS आहा पळय त्या पॉयंटा वचून ते समुद्राक मेळपाचे जो पॉयंट आहा तो पॉयंट सामको भरलेलो आहा, उथळ जाल्लो आहा. आनी हो कॅनल जसो टायप आमकां जो नालो आसा तो ओपन करचो पडटलो हो एक गोश्ट जाली. दुसरें प्रोलॉंग मायनिंगाच्या खातीर जे समुद्राचो जो फांटो आहा तो सामकें सिल्टींग जाल्लेलें आहा, उथळ जाल्लेलें आहा ते. पूण थंयसर जो वॉल्यूम आहा उदकाचो तो थारवाना म्हणून कॅप्टन ऑफ पोर्टाक सांगून आमी ताका ती सगळी समुद्राचो फांटो आहा तो डीप घालपाक लागून ताका सांगला ड्रेजींग करपाक. आनी अशे तरेचें हें काम जर जालें जाल्यार हें फ्लड लायक सिच्युएशन केन्ना परत येवचें ना. 2008-7 किंवा 8 ह्या टायमार तेन्ना हें ड्रेजींग पयलीं करून घेतलें म्हणजे जवळ जवळ आतां 15 वर्सां जालें हें डिपोजिशन जाल्ल्या कारणान हें फ्लड लायक सिच्युएशन येता थंयसर हें आमकां काडपाक जाय. तेवढं पावसा पयलीं जातलें. पावसा पयलीं करपाक लागून हांवें सरकारा कडेन भरपूर प्रयत्न केल्ले आहा. ते सरकारान म्हाका सपोर्ट करचो अशें म्हाका सरकाराक सांगन दिसता. जी इतली वर्सां ही न्हंय आसा पळय न्हू 10 वर्सां म्हाका दिसता 10 वर्सांनी आतां खूबच लोकांक त्रास जावपाक लागल्या. ते न्हंयक खंयसर तरी कोणी कितें बांदकाम बी केलां आमकां कांय खबर ना पूण ह्या 10 वर्सांक अशी हे खूबच उदक आमकां परत परत येवपाक लागलां. आनी उदक जेन्ना चवथीच्या टायमाक जेन्ना येता पळय न्हू तेन्ना लोकांच्या घरांनी वयता 10 दीस सुमार ती घरां लोकांची सुकना आनी चवथीचो बोवाळ जाता लोकांक बाबड्यांक कितें करूं आपलें सामान खंय हाडून म्हणजे पावसाक उदीक भरलें काय ना तशेंच घडटा. आनी सामान हाडून खंय दवरूं परत उदीक येतलें काय गणपती आमकां पुजूंक गावतलो काय अशें लोकांक दिसतालें. पूण म्हाका दिसता हे आमच्या MLAन हांगासर येवन आनी CM सरान तांकां हेल्प करून जी जेंच्यांनी काम हातीन घेतलेलें आहा हांव तेंचे कडेन मागता हे जर काम आमच्या हांगासलें जालें आसत जाल्यार न्हंय जर न्हंयचो जर गाळ काडलो आसत न्हू जाल्यार आमच्या लोकांक हेजो खूब फायदो जातलो. म्हणजे लोकांक आदी पयलीं टेंशन आसचें ना की उदक बाबा परत येतलें म्हणून. हो गाळ काडपाची खरेंच गरज आसा आनी ते आयज आमच्या सरांनी काम करपाक म्हणजे तेंच्यांनी येवन काल पळोवन गेल्या ते आनी करतले ते.